सांग्यार जो IIT प्रोजेक्ट आसा तेका स्थानिकाचो विरोध जावन तो एक कंट्रोवर्सी आसा. त्या खातीर बेस्ट सोल्युशन सरकारा मुखार आसा तें म्हणजे जे जुवारीची जमीन आसा जवळ जवळ 50 लाख जमीन जुवारीक 1968 जवळ जवळ 2 पैशांनी लिजाचेर दिल्ली आशिल्ली सांकवाळ कोमिताची. ती जमीन सरकारान परत घेवपाक जाय आनीक सरकाराक जी जमीन जाय 12 लाख स्क्वेअर मिटर सांग्यार काय ती फक्त 7 लाख मेळटा तेन्ना ती जमीन थंय अलॉट केलो IIT प्रोजेक्टाक आनी IIT प्रोजेक्ट जर थंय शिफ्ट जालो जाल्यार सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. त्याच बरोबर थंय जो एक स्कॅम जावपा आसा जुवारी मेगा लँड स्कॅम, कारण ही जमीन खुबशे बिल्डर रियल इस्टेट डेव्हलपर्स आनी खुबशे पॉलिटिशियन एक जावन ही जमीन विकपाचो प्रयत्न करतात. जवळ जवळ 6,000 करोडाची हें व्हडलें स्कॅम आसा. ही जमीन जर 50 लाखाचीच धरली 5 लाख जमीन सोडपाची 50 लाख जमीन जर फक्त 12,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटरान जर धरली जाल्यार जवळ जवळ 6,000 करोडाचें हें स्कॅम जाता. सो मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता की हें स्कॅम थांबोवपाचो तुमी प्रयत्न करात. थंय एक अटेम्प्ट टू स्कॅम जाल्लो आसा जवळ जवळ 6,000 करोडाचें. तें अडोवपाचो प्रयत्न मुख्यमंत्र्यान करचो. आमचे जे नारायण नायक जे एक्टिविस्ट आसात तेणें हें सगळें उजवाडा हाडलें. सरकारा कडेन कंप्लेन करून सुद्दां ताका जाय तसो न्याय मेळना. तेणें प्रायम मिनिस्टरा कडेन कंप्लेन केल्ली आसा. प्रायम मिनिस्टरान ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो नारो दिल्लो आसा तो अमलांत हाडून जे स्कॅम जावपाचें आसा तें अडोवपाचे प्रयत्न करचे.